नवीन कोर्स असो आमी हॉस्पिटॅलिटी सुरू केलो. आमी टुरिस्ट एम्बॅसिडर कोर्स सुरवात करता. टुरिस्ट गायड न्ही आनी टुरिस्ट एम्बॅसिडर कोर्सात वी आर टिचींग देम 3 फॉरेन लँग्वेजीस वीच इज एन फ्रेंच, जर्मन एंड रशियन. ह्यो 3 लँग्वेजी आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता जेणे करून तेणी टुरिस्ट एम्बॅसिडर म्हणून. कितें जालां तरी जे जर्मन, फ्रेंच रशियन उलोवपी जे लोक आसात ताका एकदां इंग्लीश कळना. दे रिक्वायर्ड द गायड, दे रिक्वायर्ड द एम्बॅसिडर्स सो दॅट खुबशे हॉटेलियर्स तांकां गरज आसा गायड आसा काय कितें कोण. मागीर कोण तरी भायलो येता तो गायड जाता, तो तांकां लुटता, तो पळटा. हे करच्या पेक्षा वाय नॉट गोवन. म्हणजे दे आर गिवींग द गूड, म्हणजे हॉटेल्स तांकां दवरून घेवपाची तयारी आसा. फक्त आमकां ही स्कील पावर जी आसा पळय न्ही, जाका आमी सॉफ्ट स्कील म्हणटा पळय न्ही, ही सॉफ्ट स्कील आमकां तयार करपाक जाय. ती सॉफ्ट स्कील करपा खातीर आमकां तुमी सगळ्यांनी जर इंट्रस्ट घेतलो जाल्यार हें पॉसिबल आसा. आमी न्यू टॅक्नोलॉजी सदोदीत आमच्या ITयांनी हाडीत आसा. म्हणून तर आमी सोलार टॅक्निशियन म्हणजे आमी जशे अपग्रेड जाता, न्यू स्कील देशांत येता ती स्कील आमच्या ITयेंत हाडपाक आमी सोलार म्हणजे रिन्युवेबल एनर्जी आयल्या उपरांत सोलार टॅक्निशियनची गरज आसा. हें लक्षांत घेवन सोलार टॅक्निशियन कोर्स वी हॅव स्टार्टेड एट द ITI बिचोलेम एंड ITI कुडचड्यार. आमी हो कोर्स सुरवात केलो जेणे करून इन लॉंग रन जे आमकां टॅक्निशियन जाय सोलार तितूर ड्रोन टॅक्नोलॉजी आयल्या उपरांत आमी ड्रोन टॅक्निशियनी जे आसा पळय न्हू हे हांगासर इम्प्लिमेंट सुरवात केलें.